Namaskaru, हांव उर्मिला प्रभू, an international storyteller and story coach. तुमगे खातीर एवरी टायम एक इंटरेस्टिंग काणी घेवन येवची. ह्या टायमान तर एक चेंज तुमकां कळ्ळें. आमची गेले तुमकेत नाय पंचायतीके माई आसताची तशी निगेलेतलाय फ्रेंड आसा शोभमाई म्हणून पंचायतीके माय पयर तीन म्हाका फोन केल्लेलो आनी तीन कसं सांगलें म्हळ्यार वय गो उर्मिला, तुका एक विशय सांगची आशिल्ली. ती शांता धूव आसा पळय, ती वोपा स्कुलार आयल्या. म्हाका दिसता ती बामणा लोटू, मांयगे लोटू आनी मामा लोटू पुराय जाणां लोटू झगडी करून वोपा स्कुलार आयल्या. तूं न शोभा घरकड बसून नक्क नतील सकड आलोचन करता. म्हाका तिचे लिसान लागून गुर्तस बुदंती चांगी समजूतदार चिल्ली ती. हो, तूं तशी लागतवे. म्हाका दिसता ती ओवर स्मार्ट, ओवर इंटेलिजंट, आमी म्हणटा पळय गो देड बुद्दंती. खंडीत ती देड बुद्दंत आसतली. घरांत उरलें कांय काम करना. मेगेल कॉर्पोरेट जॉब आनी मेगेल हाय फाय सॅलरी, मेगेल डिग्री ह्या पुणा म्हणून ती कसले घरांत काम करना म्हणून मायन तिका धांवडायला आसतली. तुक गोतसय शोभा अस्सल पुरा विषय नक्क नतील आमकी त्याक ही गेल घरकडे तागेल घरकडे सोड सोड पळया. अयो अयो हांव एक सांगता एक बगी 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 पळय. अयो हांव पळय गॅसारी रांदे दवरल्या ते मिल्कानेत दिसता. हांव एक तुका 2 दिवसांनी फोन करता गो शोभा कळवे दवरतात. हांव तुमकां सांगचें करेक्ट 2 दिसान शोभ माईन फोन केलो आनी ती म्हणाली वय गो 2 दिवस जाले तू कॉल करनी म्हणून हांवें तुका कॉल केले. हा 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 म्हाका गोतच गो तूं इत्या फोन केलेलो. शांता दुवेल विशय सांगचे नवे. हांव तुका सांगता पळय. हांव पयर शांताक मेळ्ळेली. तीन सांगलें की तिगेल दुवेक एक प्रमोशन मेळ न्हू बारी लायक प्रोजेक्ट मेळ्ळा आनी त्या प्रोजेक्ट गोतसवे तिगेल घरा शांता घरा लागींची म्हणून शांतान सांगलें यो गो हांगा लागीं आसा हांगा राव म्हणून. आनीक एक विशय तिगेल बाबणू एवरी विकेंडा येतारच गो कळ्ळें. तें तुका नाशिल्लें दिसता तें तुका दिसता न्ही. आनीक एक गुड न्यूज एकदम खुश खबर. शांता गुरबिणी खंडापती दुवाळो सक्कड मेळा मेळ मोटू आयले प्रोजेक्ट लागीं गुरबिणी दुवाळो हावसून सांगलें राब गो हांगा. हांव तुका लायक तुका जाय आशिल्लें कोण घालता हुनची डब्ब वरकेक दिता. आनीक एक व्हड विशय तिगेल माय तात्ता म्हूण फोन करून तिगेले सुन्ने विशय निमगीतर आसता. तूं सांगेल कस नयना कळ्ळें तुका. पुरा चंदाय चलतलीच तशी नव्हे. वय 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 तशी ना म्हणतवे ना. आनीक एक तुका सांगचें आसा. आनीक एक तुका सांगचें आसा. पयर शुक्रार आमी गेल बाब म्हूण आनी हांव वटूची आमी एक फिल्म पळोवचें गेलेलीं गो दनपारा कळ्ळें. थंय कसो पळोवचें. तुगेल पूत दोनी पूत गो कॉलेजा वता तो आनी तागेल वोट एक चेल्ली कळ्ळें. हातांत घालून गळ्या घालून बशिल्लींच गो. तो तिका पॉपकॉर्न खावयता ती ताका पॉपकॉर्न खावयता. कॉलेज बंक कोण गेलेलीं दिसता गो दनपारा शुक्रारा. तें मात तुका सगळें गोतना नवे. त्या पुरा म्हाका दिसना गो मेगेल पूत. म्हाका दिसता विंगड कोणाके पळयलें आसतलें तुवें. हांव दवरता गो फोन हांव दवरता. कळ्ळें तुमकां अशी आमगेले शोभ माय आनी पंचायतीके मायो. आतां म्हाका तुमी सांगाची तुमची काणी कशी
लागली आणि तीन सांगला पण शोभ मायनं 4 दिवसान फोन करत म्हणून खंडित करतल ती तिग्यार पोटात तीळ तिंबना कळवं म्हाका तुम्ही विदाउट फेल बॉक्सान कॉमेंट्सान म्हाका सांगाची तुमकी एपिसोड कशी लागले आणि आमगेर शोभ माय कशी आशिल्ली कशी सकट जाल्या खंडित दिलशी कॉमेंट बॉक्सान तू आणि आमगेर शोभ माय पळय राखून असायची तुमगेर कॉमेंट्स वाचूच्याक आणि ह्या विशयी विसरणुकाची बुक वाचून म्हाका हाजे विशयी तेलशी सबस्क्राईब करच्याक लाईक बटन प्रेस करच्याक विसरणुकाची नेक्स्ट संडे अशींची हांव आनी आमगे शोभ माय वटूची कसन तुझा अशी काणी घेवन खंडित येत आशिल्ली कळ्ळें नमस्कार ते दवरते